ऑस्पिसियो आयला गलगलाक. हॉस्पिटल आणि थंयच्यो फॅसिलिटी धरून कांयच जाग्यार ना. ॲम्ब्युलन्सी, ओपीडी, वॉर्ड ते मॉर्गा मेरेन सगळें कोलमडलां. फक्त जीएमसीचे पोस्ट ऑफिस कशें चलता. 7 वर्सां जालीं सरकार मडगांवांत नवें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदता. आतां खंय ते वर्सभरात तडीक लागतले. सो आज आमी एक बेजीक डिसिजन घेवंक आशिल्ले की एक कमिटी करून थंयचे वील हॅव टू कोऑर्डिनेट विथ GSIDC आनी तें काम फास्ट जावपाक जाय. एक कंप्लेंट जाता लोकांची की मातशें थंड पडलां म्हणून. थंड पडून फावना कित्याक आमी 1 वर्साचो टार्गेट धरिल्लो आहा आनी 1 वर्सान हें हॉस्पिटल आमी कशें तरी सुरवात करूंक जाय. हेल्थ डिपार्टमेंट जें कितें हें घेवपाचें आसलें म्हणल्यार हार्डवॅर सॉर्ट ऑफ ती घेवपाचें आमी आमच्या आंगार घेवप ना, तें GSIDCकूच दिवप. पुणून GSIDCचे कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान हॉस्पिटलाचो प्रोग्रेस सारको स्क्रुटिनायज करून तांकां मातशें एक ओवरसी करपाक एक कमिटी करप. नो सुपर स्ट्रक्चर इज रेडी, ऑलमोस्ट रेडी. बाय वील फ्री सालसेत बाय नेक्स्ट इंडिपेंडन्स डे. सालसेत शूड बी इंडिपेंडंट when it comes to health. साऊथ गोवा चेर अन्याय जावंक जायना. बेसीक हें कितें आहा, द गव्हर्मेंट इज कमिटेड टू द पीपल ऑफ साऊथ गोवा ऑल्सो. सो वी कॅनॉट हॅव समथींग विच इज एन आय वॉश. वी नीड अ फूल प्रॉपर हॉस्पिटल and we don't want to be just referred to GMC for everything. हॉस्पिटल जें जाता ताचे खातीर लोकांची शेतां घेतिल्लीं आहा म्हज्या मतदारसंघांत. लोकांक त्रासूय जाल्लो आहा ताचे खातीर. सो तो त्रास वगीच जावंक ना. तो जाला कितें तरी इवेंच्युअल गूड हें विचार करून जाल्लें आहा. सो इवेंच्युअल गूड एश्युअर करप ऑर एन्श्युअर करप हें आमचें कर्तव्य. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.